एक पेड़ माँ के नाम हो कार्यक्रम आज हांगासर पार पडलो आणि विशेष करून आमच्या भारतीय जनता पार्टी कॉपरेटिव्ह सेलान इनिशिएटिव्ह घेऊन वृक्षरोपणचा कार्यक्रम जो आज आमच्या कैलासवासी जगन्नाथराव जोशी स्वतंत्र सेनानी या प्राथमिक शाळेत हांगासर आयोजित केलो। त्याबद्दल हांव स्टेट कॉपरेटिव्ह सेलचे आमचे अध्यक्ष बाप पांडुरंग कुट्टीकर, आमचे स्थानिक कॉपरेटिव्ह सेलचे अध्यक्ष बाप अनिल काणेकर, गोपाळ सुर्लकर, बाकी सगळे काउन्सिलर, पंच, सरपंच आणि तसेच बाकीचे हितचिंतक हांचे खूप खूप अभिनंदन करता। एक पेड़ माँ के नाम, आपली आई आसत जाल्यार आई बरोबर झाड लावप आणि आपली आई नसत जाल्यार आईच्या नावान झाड लावप आणि जेणे करून आपण आपल्या आईची काळजी घेता त्याच पद्धतीत त्या झाडाची काळजी घेवप ही संकल्पना ग्लोबल लेवलाचेर ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी राबयली आणि आज फक्त देशात न्ही तर पुराय ग्लोबल जगाचेर आमी म्हणटा जो क्लायमेट चेंज हो प्रकार जो आसा हाज्या खातीर झाडां लावप हे खूप गरजेचें आसा। वायनाड जाल्लो प्रकार हो आमचो तसो पळोवंक वचत जाल्यार आय ओपनर आसा, जाका आमी म्हणटा की खरोखरच वायनाडच्या हातूंतल्यान आमी जागे जावपाक जाय, आमी शाणे जावपाक जाय आणि त्या खातीरच ह्या एनवायरमेंटाचो नश्ट जावपाक जायना आणि त्या खातीर अशा पद्धतीचे वृक्षरोपण ही काळाची गरज आसा। त्या निमित्तान हो कार्यक्रम हांगासर आयोजीत केला। हो कॉपरेटिव्ह सेलाच्या सगळ्या पदाधिकाऱ्यांचे खूप खूप अभिनंदन करता। देव बरें।